शेतां भाटां काबार करपी रानवटी जनावरांचेर सरकाराक उपाय काडपाक जमना जाल्यार आमी आमचे पद्दतीन उपाय काडटले तेन्ना मात सरकारान मदीं पडचे न्हय अशी शिटकावणी दिवचले नानोडेच्या शेतकारांनी दिल्या। रानवटी जनावरांक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सरकार 15,000 मेरेन आदार दिता। शेतकारांक लुकसाण जाता ताचे अर्ध्यानच आदार मेळटा। खेती, रानदुकर आनी मोर सारकिले रानवटी जनावरां आनी शेवणी शेतां भाटां काबार करतात। शेतकारांक उपाय ना जाला। सरकार शेतकारांची फक्त बारीक सारीक लुकसाण भरपायची वेवस्था करता, तितल्यान भागना। रानवटी जनावरांचेर कायमचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकार मागतात। नानोडेच्या शेतकारांची मंगळारा बसका जाली। दिवचलचो आमदार नरेश सावळे आशिल्लो। म्हणून जे कितें बाळगला ते आज नष्ट जाल्ले आसा तेन्ना तुमच्याकडे जायना जाल्यार आमी सगळे शेतकरी आपले आपले येथील पद्धतीन आपूण बंदोबस्त करतले आणि जर कोण पुलीस किंवा आणि कोणी त्यांना एकट्याच जर कोण व्हरात जाल्यार त्यांची भुरगीं त्यांची बायलां त्यांची गांवांतली अख्खी सगळी पोलीस स्टेशनार येतली त्याच्या बरोबर बसतली। अशे तरेन होच आमचे एक फुडें पर्याय आसा। कितें नुकसान भरपाई केली आणि हात वर केले सरकारचे हे आम्ही याचो निषेध करता। आमकां नानोडच्या परिसरात कोणाकूच नुकसान भरपाई नाका आसा। आता प्रत्यक्ष याचेर कितें तरी तुम्ही तोडगो काडपाच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांनी जी रानटी जनावरां येवन हांगासर जो उपद्रव निर्माण करता तांकां खंय तरी आळो हाडपाक तांचो खंय तरी बंदोबस्त करपाक सरकारान खंय तरी उपाय योजना काडप खूब गरजेचें। लॉंग सोल्युशन म्हणजे गव्हर्नमेंटान जे शेती सारकेचे प्राणी आहा तांकां तेंच्यांनी आपले हितून एक तर ठेवपाचे पडटले खंय तरी जाळे आनी हे मारून व्हडले एरिया हे करून नाजाल्यार तांकां दुसरे उपाय म्हणजे हांगातल्यान काडून आनी खंय तरी तांकां अशा जाग्यार सोडचे पडटले ज्या जाग्यार तांकां खूब खावपाक आसा। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मायनिंग सध्या बंद असले तरी फेब्रुवारी म्हळ्यार मिनाची येरादारी सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार उलोवन दाखयता। केप्यां कुशावती पुलाचे ताणें सोमारा उक्तावण केलें तेन्ना तो उलयतालो। जायका प्रकल्पाचे कंत्राटा खातीर चर्चील 15% कमिशन मागतालो म्हूण प्रकल्प फुडेंच वचनाशिल्लो असो आरोपय पर्रीकारान केलो। केपेच्या सरकारी कॉलेजीक 25 वर्सां जाली। त्या निमतान कॉलेजीचे नव्या बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्र्यान बसयलो। जी आमची सामकी गरज आशिल्ली, जे आमचे केपेकारांचे सगळ्यांचे जे एक स्वप्न आशिल्लें ते स्वप्न म्हणजे आमची एक स्वतंत्र अशी बिल्डींग आसची आनी ती बिल्डींग आज आमचे भौमान्यस्त मुख्यमंत्री ताणें आमकां ही आज आमकां दिवपाचें सामकें प्रॉमीस सुरू जालां। हेच्यान काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा। सादारण 35 कोटीचें हें काम आसा आनीक ते जवळ जवळ 2 फेजींनी चलतले। मुख्यमंत्र्यान केपेच्या कुशावती न्हंयवेलो पूल येरादारीक उक्तो केलो। मायनिंग वाठारांत मिनाची येरादारी फेब्रुवारींत सुरू जातली अशेंय ताणें उलोवन दाखयलां। जायका प्रकल्प कितलींशींच वर्सां कुसयलो म्हूण पर्रीकार आदलो PWD मंत्री चर्चिलाचेर बरोच उलयलो। मायनिंग चालू रोखड्याक जरी मायनिंग डायरेक्ट जालें ना तरी ट्रान्सपोर्टेशन चालू फेब्रुवारी म्हयन्यान डेफिनेटली येतलें। आमी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करपाक हें केल्लें आसा। जायकाचो प्रोजेक्ट फुडें वचनासलो विचारा म्हाका मंत्र्याक कित्याक 15% कमिशन मागतालो। चर्चील हालेमाव नांव घेवन जाता। आमचे सरकार येतकच आमी 350 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट 40 कोटी कमी केल्या सगळे फायनल जाल्ले, सही करपाची उरलेली 40 करोड्स रिड्यूस केले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आहा। कारण जे पयशे पळय खावपाक वताली खावडी म्हणून ती खावडी आमी थारायली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। पर्वरे मराठा समाज भवनात राजस्थानी ग्रामीण मेळाव्याक गोंयकारांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा। 15 जानेराक सुरू जाल्लो हो प्रदर्शन विक्री मेळावो 27 जानेर मेरेन चलतलो। देशभरातले 100 कारागीर मेळाव्यात वांटेकार जाल्यात। घरांनी लागपाचे सोबेचे सामान आणि वस्तू प्रदर्शनात दवरल्यात। ये हमारा राजस्थानी ग्रामीण मेला है। ऑल ओवर इंडिया से एक 100 क्राफ्टमैन इधर आए हैं। 15 जनवरी को हमने ये शुरू किया, 27 जनवरी तक रहेगा। इसमें हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है और ज्वेलरी है, ड्रेस मटेरियल्स, बेड शीट्स, टॉप्स, स्कर्ट्स और भी बहुत सारी वैरायटी है। ज्वेलरी में मीनाकारी ज्वेलरी है, हमारा जयपुर का ज्वेलरी है, दिल्ली का ज्वेलरी है और हैंडीक्राफ्ट में ब्रास आइटम्स है, सहारनपुर का वुड कार्विंग है, जोधपुर का फर्नीचर भी है और भी बहुत सारा वैरायटीज़ इधर है। हम 27 जनवरी तक इधर रहेंगे और इधर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कस्टमर आ रहे हैं, सभी लोग सजावट की वस्तुएं भी बहुत ख़रीद रहे हैं और इस्तेमाल के लिए भी इधर बहुत कुछ है। साड़ीज़ का भी फुल वैरायटी रेंज है इधर, ड्रेस मटेरियल्स भी है और रनिंग मटेरियल्स भी है।
इसी तरह से हिंदुस्तान का सभी जगह का अलग अलग राज्यों का बहुत सारी वस्तुएं इधर हमने सेल के लिए रखी है। VVIP हेलिकॉप्टर घोटाळ्यांत CBIन दोगा राज्यपालांची चौकशी करपा खातीर राष्ट्रपतीची मान्यताय मागल्या। गोयचो राज्यपाल भारतवीर वांचू आनी MK नारायणनाची CBI चौकशी करपाक सोदता। ऑगस्टा वेस्टलँड डिला वेळार नेमांनी कांय बदल करप्या मदीं तेन्नाचो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपाचो मुखेली भारतवीर वांचूचें नांव इंडियन एअर फोर्साचो आदलो मुखेली SP त्यागीन घेतला। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।